शिरगाव जाल्ले चेंगराचेंगरी उपरांत देवस्थान समितीक जाग आयला। जात्रे वेळार जाल्ले दुर्घटनेक लागून आतां सतर्कतेचो उपाय म्हूण दोणांक नावनोंदणी करची पडटली। ते खातीर दोन भक्तगणांनी 2 पासपोर्ट आकाराचे फोटो आनी वळखपत्राचे पुरावे दिवचे अशें आवाहन शिरगांवचे देवस्थान समितीन केलां। हे विशीं देवस्थान समितीन नोटीस जारी केल्या। शिरगांवची जात्रा ही धोणाची जात्रा म्हणून पुराय गोंयभर तशेंच देशभर फामाद आसा। आनी ह्या वर्साक जाल्ली एक दुर्दैवी घटना जितून 6 जाणांक मरण आयलें आनी तेजे उपरांत शिरगांवच्या जात्रेचेर खुबशे अशे जी चर्चा आसा ती देशभर सुद्दां जाली। पण ह्या वर्साक एक नेगेटीव अशी बातमी पुराय देशभर ह्या जात्रे बद्दल पसरली। आनी ह्या सगळ्या फाटभुंयेर आमी पळयलें की कमिटीन सुद्दां जो आदलो कमिटी प्रेसिडेंट आशिल्लो तो आतांचो कमिटी प्रेसिडेंट आसा तेंचेर आरोप प्रत्यारोप अशे खुबशे जाले आनी खुबशे अशे घटना आमी ह्या दिसांनी पळयतात। जाल्यार तितून भितर ही सद्याक जी कमिटी आसा ते कमिटीन एक म्हत्वाचो निर्णय असो घेतलेलो आसा, तो म्हणजे जे धोण जेचो आंकडो आजून पर्यंत कोणाक खबर नाशिल्लो, एक्झॅक्ट शिरगांवची जात्रेक धोण कितले आसात हो जो आंकडो आसा तो आजून पर्यंत कोणा कडेनूच नाशिल्लो। ते धोण कितले आसात तो आंकडो मेळपाक लागून ह्या वर्साक कमिटीन आतां एक नोटीस काडलेलो आसा। तो म्हणजे जे धोण आसात शिरगांव लयराई देवीचे जे धोण आसात जे जात्रेक येतात ते सगळे धोणांनी आपली ID प्रूफ आनी एक पासपोर्ट सायज फोटो जाता तितके बेगीन कमिटी कडेन व्हरून दिवचो आनी तेंचे रजिस्ट्रेशन करून घेवचें। सो अशें तेणी आयज एक नोटीस काडलेली आसा। हितूंतल्यान एक गजाल स्पश्ट जातली की शिरगांव लयराई जात्रेक धोण आसात तरी कितले, कित्याक हो जो प्रश्न आसा तो खूब जाणांक आशिल्लो की वर्सान वर्स जी गर्दी आसता वर्सान वर्स गर्दी वाडत आसता, पूण एक्झॅक्ट धोणांचो नंबर कितलो आसा हो आंकडो कोणा कडेन नाशिल्लो। सो ह्या प्रोसेसांतल्यान एक एक्झॅक्ट फिगर तरी मेळटलो की धोण आसात कितले आनी वार्षिक धोण वाडटात कितले। सो हेजे मुखार शिस्त कशी कितें दवरपाची हेचेर कमिटी काम करूंक सोदता। जाल्यार आयची ही म्हत्वाची अपडेट म्हणल्यार शिरगांव लयराई जात्रेची जी देवस्थान कमिटी आसा ते देवस्थान कमिटीन एक आयज नोटीस काडलेलो आसा आनी तितून तेणी धोण जे आसात तांकां धोणांक जाता तितके बेगीन शिरगांवचे देवळाचे कमिटीचे अंडर रजिस्ट्रेशन करपाक आपयल्ले आसात। गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन नितीन बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून।